गीत घेऊया पेज 10 A21. नवे गीत रचून गाया परमेश्वराक वाखाणा शेकांशीक प्रितुमे वोय देवाक सोत गितां गाया परमेश्वराच्या मानाक गितां गायो ना गोडान वयकारात नाव देवाचे वरगटात तारण ताचे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योगड दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. जेजू सगळें आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक एकठांवन आमी ताचे सारकी आमी जावया, कित्याक आमी क्रिस्तांवां, तर क्रिस्ताच्या एकवटान आमी जियेता. आयज तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत आनी काळजांत दवरात आनी ह्या दिसा ही इंतेसां आमी देवा मुखार मांडया. आयज जॉन फेर्नांडीस बर्थडे आपलो सेलिब्रेट करता ताचे पासून मागया. आंचेला लोबो हिचोय बर्थडे. रिचेल आंतांव हिचोय बर्थडे आसा, तिचे पासून आमी मागया. स्टॅनी गोम्स हाचोय बर्थडे आसा आनी ताका बरी सावथ भलायकी आमी ताचे पासून मागया. आल्ड्रिच फेर्नांडीस आनी फॅमिली ताचे बरी सावथ भलायकी तांचे पासून मागता आमी. बर्थडे जावन आसा ओलिंदा फेर्नांडीसाचो, तिचे पासून आमी मागया. जेन फुर्टाडो हिचोय बर्थडे आसा, तिचे पासून आमी मागया. मारिया जेराल्डिना डिसूजा हिच्या आत्म्या पासून. लुइजा अमेलिया कार्वालो हिचोय जल्माचो दीस आसा, तिचे पासून आमी मागया. इना रेईस हिच्या आत्म्या पासून मागया. पॅट्रिक इनास फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासून मागया. जॉन बाप्तिस्ता फेर्नांडीस ताच्या आत्म्या पासून मागया. पेपेचुआ सुकोरो वालेस हिका बरी सावथ भलायकी मागता. पयले वर्साचे मरणाचे मीस फातिमा फेर्नांडीसा पासून भेटयतात. एलिसा पेरेरा दिनवास्ता सान फ्रांसीस शावेराक बागेवन फ्रांसीस शावेराक, कित्याक तिका भरपूर देण्यांनी भरलेली आसा आनी गरजो तिका दिलेल्यो आसा. जॉनिसन रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पुर्वजांच्या आत्म्या पासून मीस भेटयल्लें आसा. एडविन मचाडो वो बागेवन फ्रांसीस शावेराक दिनवास्ता आनी ते मीस ताणें भेटयल्लें आसा. हेनरी फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासून जोआंव सांतान रातो हाच्याय आत्म्या पासून आमी मीस भेटयता. तर हे सगळीं इंतेसां मनांत आनी काळजांत दवरया आनी आतां भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. आमच्यान व्हडलें कांय करूंक जायना, पूण आमी जशें आसा तेच भाशेन देवाक आमी आर्गां दिवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या लागीं कांय व्हडलें जायना, पूण धाकट्यो वस्तू आमी बरे भशेन करूंक ना जाल्यार देवाची बोगसणी मागया. आनी त्या वेळार देवाची मोजत मागूंक ना जाल्यार देवाच्या बोगसण्यान आतां आमी फुडलीं पावलां मारया. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया.
सोरपू दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. सुम्या काकूत कोर, Somia kaklut क्रिस्ता kor. काकूत कोर, Krista kaklut kor. सुम्या काकूत कोर. Somia kaklut kor. सुम्या जेजू बाग्योत मारयेचो आंकवार कुसवो दयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक वेंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. पागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, मोची वडवीक सांगून म्हाका कांय फायदो ना जावनूय वडवीक सांगची म्हाका गरज पडटा जाल्यार हांव सोम्यान दिल्ल्या दर्शनाची आनी प्रकाशन्याची खबर करतलों. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां फाटीं ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गार पर्यान उबारलो. हें ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नोकलों. तें देवूच जाणो. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्यान उतरांनी उच्चारूंक जायनात आनी सांगूंक फावो ना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणो. हें ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नोकलों. तें देव जाणो. ह्या मनशां पासत हांव वडवीक सांगतलों. म्हजेच विशीं कसलीच वडवीक करचो ना. कोरीन जाल्यार म्हजेच असोकतायेची मात करतलों. हांव वडवीक सांगून सोदीन जाल्यार हांव पिशेपण करचो ना, कित्याक सोत तेंच सांगतलों. म्हाका पळोवन आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचे वोन कोणी म्हजे अदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी वडवीक सांगूंक फुडें सरोना. आनी इतल्या उत्तम प्रकाशना पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 पावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक असोकतायेन म्हजें बळ संपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सोबे वचच्याक कुशेन म्हज्या असोकतायेची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोकतायांनी, अपमानांनी, अडचणींनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव असोक तेन्ना हांव सुखीवंत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरणे शिवांक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. येयात भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदोला? लांब आंवक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता?
सोबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोर्बेस्पोर कितलो मोवाळ गोड उद्गार Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. केदें वरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कोणाचीनूच दोगां दोनयांची चाकरी करूं नजो कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोत्तलो तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना देखूनच हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितेंय जिवचें खावचें ते विशीं हुस्किवूं नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसण्या परस कूड व्हडती न्हय अंतरावेल्या सुकण्यांचेर नदर मारतात तीं वोपिनात लुयनात आनी कोडेय बरिनात तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचेवन अदीक मोलाची न्हय तर आनी उस्के काडून तुमचे आवक आतभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत आनी न्हेसण्या विशीं तुमकां धास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात तीं कोश्ट करिनात तीं सुई काडिनात तर हांव तुमकां सांगतां सोलोमांव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना तर आज आसात आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांत तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वन कितलो अदीक तुमकां न्हेसयतलो ना उण्या बावडत्याच्या मनशानो म्हणटच आमी कितें खातोल्याव कितें पियेतोल्याव वो कितें न्हेसतोल्याव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ओण बावडती तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रामाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशयी हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो तुका जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता आयज जेजून आमकां भरपूर सांगलेलें आसा एक म्हणजे आमी आयज तर एकदम उत्तम आसा हिंचे वस्तून तें उत्तम तरेन बेश्टें पावोंक ना खूब प्रॅक्टीस करून करून थंयसर पावलेलीं आसा आनी मागीर आमी तर दुसऱ्या बरोबर तुलना करीत खरेंचपणी आमचे घडीक तेन्ना एकदम उत्तम जिवीत आसता पळयात खेळगाडी पळय कशे खेळटात पळय ते आतां बॅडमिंटनान दुसऱ्या खेळांत हे उत्तम आसतात पूण मागीर जालें खबर पूण आमचें तें सदांच उरोना तो एक वेळ आसता देवान दिलेलो आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय हाका लागून आमी सदांच खालती रावंक जाय आनी खालतेपणांत आमी जें कितें कोत्तेलें उत्तम तरेन तें सगळें देवाचें देणें म्हणून देवाक आमी आर्गां दीत रावंक जाय
आनी हे भाशेन तर करीत खरेपणी आमकां देव सगळें बरेंपण फावो करतलो. तर असली आमची चिंतना आसूंक जाय. पावलून आमकां दाखयलां तो म्हणटा म्हज्यान खूब व्हडलें बोडाय दाखोवंक जाता, पूण ना. आनी खूब पाटी आमचे मदें देव न्हय पूण वोदरूस कितें तरी वायट घालता आनी थंयसरूच सोडटा. देवा कडेन तें काडूंक जाता खरें, पूण देव आमकां आनिकूय कितें शिकयता तातूंतल्यान आमी ओदीक खालती जाता. आनी जेन्ना आमचेर वोदरूस येता, वायट येता, तेन्ना खरेपणी आमी पळयता. आतां पळयात, हे कोरोना वायरस आयिल्ल्याक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जाता, कितें म्हणून जाल्लें आसा. केन्नाय मोत्तेल्यान गेलीं सगळीं साणून, ते भाशेन जाता. तर आमी बोडाय व्हडली करूंक फावना. खालतीकायेन आमी देवाक अणभवूंक जाय आनी बसूंक जाय आनी एकामेकाचो आमी खालतीकायेन परामर्श करूंक जाय. कित्याक आमी न्हय, देव आमचें सगळें बरेंपण दाखयता. आनी ह्या दुसऱ्या वाचपानूय आमी पळयता कशे भाशेन आमचो सुर्गेचो बाप आमकां सगळ्या जाणांक जें जाय पळय तें दिता. बेश्टें ओडूफट जावंक फावना हाका आनी ताका लागून. आयचे हुस्के आहात ते पुरो, फाल्यांचें देव मागीर पळयतलो. आयच्याच दिसाक आमी जियोया. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे सगळे मुद्दे आमी मनांत दवरया. पयले सुवातेर खालतीकाय आमी पत्करया. तो दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आसलो. ते भाशेन आमी ल्हानवीक काळजान जिवितान आमच्या तो अणभव, तो मनोभव दवरया. दुसरें म्हणजे आमी जेन्ना आमचें अशक्तपण आमी अणभवता तेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन रावया. आमच्या लागीं कांय करूंक जायना, पूण देवाचेर पातयेवन आमी फुडलीं पावलां मारया. आनी एकाच दिसा पासत आमी जियोया. फाल्यांचें फाल्यां पळोवया, आयच्या दिसा. आनी हांव कितें म्हणटा, प्रत्येक सुस्कारानूच आमचें जिवीत सारया. तितलें केलें की ना, बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. पळय देवान कितें म्हणलां तें आनी जेजून कितें म्हणलां. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. तो जेजूच्या एकवटान तर रावली, बाकीचें तो सगळें आमकां दितलो. हे भाशेन खूब सांतां भक्तांनी आपलें जिवीत सारलेलें आसा. एकलो सांत आयज जो आमी ताचें जिवीत नियाळटां तो जावन आसा रोमाल्ड, वो रावेनाचो इतालियाचो. आनी ती व्हडल्या दर्ज्याची आसलेली, पूण ताणें एक दीस ताचो बापूय एकल्या ताच्या दायजाचो खूण करता तें पळयलें. तो एकदम दुखी जालो आनी ताणें येवजिलें की आतां हांव वचोन मोठांत रावतलो. आनी तो थंयसर मोठान गेलो बेनिडिक्टनाच्या. आनी थंयसर गेल्या उपरांत ते मोटवाशी पर्यंत आपलें बरें जिवीत जियेन आसलेलें तें सोडून मागीर तो एका जो कोण एक असलोच रानांत कसो अरण्यांत जियेतालो तसल्या बरोबर वचोन ताणें कडक शिस्त पाळ्ळी आनी ताणें आपलें जिवीत हे भाशेन सारलें. त्या उपरांत तो ताणें भोंवंक लागलो म्हणजे हेच भाशेन. आनी खूब मोठ्या बाटान तो बरी करूंक लागलो. तो वेता थंयसर ताका पळयताले, तो फामाद जाल्लो आनी तो तें सारकें करतालो, थारार हाडटालो आनी फुडें वतालो. पूण हे भाशेन पळोवन ताका पोत्तून ऑटो तिसरो आसलेलो पळय ताणें ताका पोत्तून हाडलो. त्याच जे मोठान ताणें प्रवेश केल्लो त्याच मोठान आपुलनारी म्हणून. थंयसर आयल्या उपरांत ताणें सगळें शिस्तीन घातलें आनी पोत्तून तो थंयसरलो भायर सरलो. आनी हे भाशेन तो 30 वर्सां हांगसर थंयसर भोंवन सगळीं मोटां सारकीं करतालो. शेकी ताणें एका जाग्याचेर ही मोटां स्टार्ट केली, ताका कामाल दोलेस म्हणटा, कामाल दोलेसे म्हणटा. म्हणजे असलीं मोटां कितें कितें करतात ती ह्या मोठांनी. व्हडलें एक दुरीग आसता ह्या मोठान, म्हणजे आख्खी एक बरोच व्हडलो जागो आनी प्रत्येक धाकटें धाकटें घर आसता आनी त्या घरांत एकलो थंयसर जियेता. 2 कूड आसता तांकां, एक मातशें थंयसर काम करपाक आनी धाकटेलें एक म्हणलें हितून फुडल्यान पोर्स कशें. आनी थंयसर ते वावर करता. कोणूच कोणा कडेन उलयना. आनी तांचें जेवण कितें आसतालें, फकत पाव आनी उदक आनी कांय ना. हे भाशेन ते जियेताले सगळोकूच मागण्यांत, सगळोकूच ओगेपणांत. मागीर माद्री तसल्योच मोठान तांची स्टार्ट केलें आनी हे भाशेन ते म्हणलें हितून जियेताले. वो मागीर मेल्या उपरांत
ताका एक धाकलो आल्तार बांदलो 5 वर्सांनी. मागीर ताका उस्तिल्या उपरांत ताची कूड तशीच आसलेली, ती तशीच दवरलेली आसा आनी फाब्रियानो म्हणटा पळय त्या गांवांत ती थिजूर आसा. आमी कितें पळयता हातून की देवाचे येवजणे प्रमाणे प्रत्येकाक देव आपयता आनी तें आमी आमचें जिवीत पोतकरूंक जाय आनी ते भाशेन आमी जियोंक जाय. तेन्नाच की देव आमचें सगळें दुसऱ्यांकूय बरेंपण फावो करता. आमी सगळे जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. देव आमकां खूब शिकयता कशे भशेन आमचें जिवीत जेजूके कोठोन जियोंक जाय पळय तें. पूण आमी दास्ती काडची न्ही, कितें करपाचें कितें उलोवपाचें तें सगळें आमकां तो दितलो. फकत जेजूकूच एक कोठोन रावया आनी हे सगळी शिकवण ताची आमच्या जिवितान आमकां घडोवन हाडटली, कित्याक तो आमचें सगळें वावुरता. आनी हे परी सगळे आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागया. कोरोना व्हायरस जालेले आसा तितल्याय पासत आनी हेरां दुयेंसां जालेलीं आसा तांचेय पासत. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाली येवंक ही पिडेक लागून दोगडोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर विज्ञानांनी अभ्यास करून गुणदायक वॅक्सीन आतां भायर काडलेलें आसा. ताचो बरो परिणाम सगळ्यांचे जावच्याक आमी तुजे कडेन विनंती करता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 35 C16. Dubato sosopor mor domdomit sorta sorgar Pittsbori amchi dana Ishvara tushe mokar Parmeshwara Vardhana Samestani Pedauchi Parmeshwara Vardhana Samestani Pedauchi. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदिदाद देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींचे बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायची विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somia Jesu, ami hondo katam, ani kashidle pieta. Tidle pauti, tu voi bawalia sor, ami tu she moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उण आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वफुदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजून शिकयलेले मागणे जेजूक एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत आनी काळजांत धरून म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी, पदवी आनी महिमा तुशीच सासतांच्या सासता. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता.
सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सुरशिलो कुडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 64 D32. Deva utor mokan geta, Deva uno modun wado, Toshi tomka favosali, Irui deni modunami, Santa Baba porki tuci, Santa Kori baboin sogli, Santa Baba porki tuci, Santa Kori baboin sogli. दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. भयणीनो आनी भावनो, आमी पेकोवणेचे मागणें हांगसोत्तान सुरू केल्लें आसा. सांगेचें 6 ते 7 ताचे दरम्यान आमी मागणें कोत्ता. रेलीक घेवन तुमचेर मागणें कोत्ता. तर खूब लोकांक मागण्याची गरज वय, पूण खास तें तुमकां येवंक जायना, पूण तुमच्यान हिचोर हात थिंचोत्तान कसलेय स्थितीन तुमच्यान मागणें आनी बेसांव घेवंक जाता. तर ह्या नंबराचेर तुमी सकाळची 10 ते 12 तुमचें अपॉयंटमेंट घेयात, नाजाल्यार मागीर गोंदळ जाता. तुमी अपॉयंटमेंट घेता आसतना ह्या नंबराचेर पयले सुवातेर एक मॅसेज धाडात. तुमचें नांव, कोणा पासत आमी मागोंक जाय, कित्या पासत मागोंक जाय आनी हिंचे भाशेन, कोंकणीन वो इंग्लिशीन. तर ह्या नंबराचेर 7058650102 आनी मिसां दिवंक जाय जाल्यार 9075212942 हाचेर मिसां दिवंक जाय जाल्यार. दोनूय गोंदळ करी नाकात, कित्याक नाजाल्यार तांकां मागीर सुटी करपाक वेळ लागता. ह्या कारणाक लागून तुमी मातशें हे दोनूय भाग धरात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन देशात ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 219 T37. Angkor Maik amchi Sangati gavuya Rani ik sorgavele
Santan Vondu